Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कोविडाची परिस्थिती शाळा आणि शिक्षणाकूय बरीच बादली. भुरग्यांच्या जिवाक रिस्क नाका म्हूण ऑनलायन शिक्षणान दीस दुखलूंक सुरू जाले. गोंयांतूय ऑनलायन लेक्चरांचे फर्मान सुटले. हे कोविडात शिक्षणाचे दुसरे वरस. नेटवर्क नाशिल्ल्या 70 अंत्रुजांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी भुरग्यांच्या धकचपाट्यांचेर प्रुडंटूय कितलेशेच रिपोर्ट करीत आसता. आता युनिफायड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन रिपोर्ट 2019-20 डाटा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान जाहीर केला. दशेचेर शिक्को. गोंयच्या खाजगी अनुदानीत आणि सरकारी शाळांनी परिस्थिती पळयात. 1482 मॅनेजमेंट स्कुलां फक्त 575 स्कुलांनी इंटरनेट सुविधा आसा. 827 सरकारी शाळांपैकी फक्त 70% शाळांनी इंटरनेट. 517 प्रायव्हेट एडेड स्कुलांपैकी 395 स्कुलांनी इंटरनेट आणि 138 प्रायव्हेट स्कुलांपैकी 110 स्कुलांनी इंटरनेट आसा. सरकारी शाळा स्कुलांनी IT इन्फ्रास्ट्रक्चराची ही दशा आणि सरकार नवे राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण चालीक लावंक फुडें सरला. आता पळयात गोंयच्या कितल्या शाळांनी कंप्युटर सिस्टमी आसात त्यो. 1482 मॅनेजमेंट स्कुलांपैकी 753 स्कुलांनी कंप्युटर आसात. जाल्यार 827 सरकारी स्कुलांपैकी फक्त 157 स्कुलांनी कंप्युटर आसात. 517 प्रायव्हेट एडेड स्कुलांपैकी 466 जाल्यार 138 प्रायव्हेट स्कुलांतल्या 131 स्कुलांनी कंप्युटर सिस्टम आसात. आंकडे पळयल्यार प्रायव्हेट आनी एडेडांची तरी परिस्थिती बरी म्हणपा सारकी. सरकारी शाळांनी कंप्युटर इंटरनेट नेटवर्काची दशा दिसता. सायबर एज स्किमीच्या नांवान इतली वर्सां घाल्लो पयसो खंय गेलो हे मोठे प्रश्नचिन्ह. शाळा स्कुलां मागासती मागासूच असले सरकारी स्कुलांनी कोणे कित्याक भुरग्यांक घालची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.